नमस्कार. आयच्या हिडनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे असे गेस्ट आसात. आमी फाटले विकाक जेन्ना असेंब्ली सेशनाचे एक सिंहावलोकन केल्लें, तातूंत भितर टॉप मोस्ट मिनिस्टर म्हणून जांचे नांव आमच्या एडिटोरियल पॅनलांनी घेतलें. वेगवेगळे कारणां खातीर घेतलें. एक कारण आशिल्लें की तांचेर आरोप खूब जाले, ते तांणी सामके समर्थपणान केल्ले. दुसरें, तांचे स्वताचे भाशण हावसा भितर इतलें आशिल्लें की ताका ओवर स्टडी म्हणप काय वेरिंग आउट दी ओपोजिशन म्हणप असो प्रश्न पडपा सारको. आणि तिसरें, तांकां स्वताच्या खात्याचो बेस बरो अभ्यास आशिल्लो. अशें जे आमी लास्ट वीक एक खासा प्रोग्राम केलो तेन्ना ते दिल्ली आशिल्ले. आणि असेंब्ली सेशन जातकीर कोणी जेन्ना दिल्ली वता तेन्ना आमची मातशी उमळशीक वाडटा. ते पर्वरेचे आमदार, गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहनबाब खंवटे. रोहनबाब, वेलकम. हांव सुरवात हाजेच्यान करता. सामकी इतली सारकी 18 दिसांचे युद्ध कंप्लीट करून जेन्ना कोणी दिल्ली वता तेन्ना मागीर म्हाका सामको इमिजिएट तुमी गोंया पावले की अशें इंटरव्यू आपोवचोच पडटा. आनी गोंय तर भरपूर चल्लां. हें जाता, तें जाता, हाजी हें काडटात, ताजें तें काडटात, हाका देंवयतात, ताका चडयतात. तुमी सांगात न्ही अशें दिल्ली कितें जालें तें. दिल्ली वचपाचो एकूच हेतू आशिल्लो, चड आवाज न करता, की इज टू मीट द न्यू मिनिस्टर्स हू हॅव टेकन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट्स. थंय हांव म्हजे कडेन स्थापन केल्लें आसा. डिपार्टमेंट ऑफ IT आनी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमान नवे मंत्री आयिल्ले आसात. तांकां कर्टसी कॉल दिवन तांचे कडेन उलोवप, बाचाबाच करप. आनी गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअस. आमची 2 वर्सां सोंपल्या, 2.5 वर्सां उरल्या. त्या खातीर खंय पर्यंत आमी आसात आनी फुडें व्हरता आसतना कितें तांचो डबल इंजीन म्हणून आमकां हेल्प जाय पडटा ते वचून प्रेजेंट करप. आनी म्हाका होच हेतू आशिल्लो. तुमी आवाज काडली म्हणजे प्रश्नांतली. सो हांव क्लियर रावता कित्याक तुमकां संवय आसा एकदां ती गोडा आनी मसालो. हे क्लियर तुमी म्हणजे क्लॅरिटी काडून उडयली यार. म्हजो हेतू क्लियर आसा. दिल्ली वचपाचो उरलो कर्टसी कॉल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर्स. आय हॅड टू मीट रिगार्डिंग माय डिपार्टमेंट्स. आणि असेंब्ली सेशन जालें. असेंब्ली सेशना उपरांत तुमी गेले. हाऊ वॉज दिस सेशन? दिस वॉज अ लेंथी सेशन बट व्हेरी टायरिंग म्हणना बट बरें कास्तिकेचें तुगेलें. हाऊ डू यू सी द एक्सपिरियन्स ऑफ दिस सेशन? दिस वॉज अ व्हेरी गुड सेशन. म्हाका दिसता डेमोक्रेसीन रुलींग ऑपोजिशन बाचाबाच जावन ताजेर तोडगो येवपाक जाय. समटायम्स वी रियलायज थ्रू क्वेश्चन्स की बाबा आमी खंय चुकता जाल्यार टू इम्प्रोवायज. आनी समज खंय आसा जाल्यार वी शूड हॅव दॅट एबिलिटी टू डू द करेक्टिवनेस. हांगा हांव चुकला काय हांव करेक्ट आसा तो मानपाक थंय बसनात आमी. वी हॅव टू डिस्कस. हे 18 दीस पयलीं आमी काडले तेन्ना ऑपोजिशनान काडिल्ले पयली वेळार. सो वी हॅड लॉट ऑफ क्वेश्चन्स टू आस्क. सो दिस टायम बिंग अ पार्ट ऑफ ट्रेजरी एज अ गव्हर्मेंट यू आन्सरिंग टू द क्वेश्चन्स. म्हाका दिसता टुरिजम आनी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ITचेर भरपूर प्रश्न आशिल्ले आनी समर्थ प्रमाणे आमी आन्सरूय केले. तशेंच वेगळे वेगळे विशय गोंयचे सगळे जे सर्वसामान्य मनशाक लागता, बाकीच्यांक लागता, इकॉनॉमिक लागता, सगळे ओवरऑल. आय थिंक लॉट ऑफ वॉज फाउंड डिस्कशन नॉट ओनली फ्रॉम ऑपोजिशन but also as issues which came from the ruling MLAs, right. Issues to be discussed. What was the secret behind that marathon speech? अशें दिसलें की तुमकां 100 मीटर धांवपाचें आशिल्लें, तुमी सरळ 10 किलोमीटर धांवपाचे तयारेन आयिल्ले. लास्टाक तांकां तर ते पुरो म्हणपाक लागले, पुरो. दॅट इज ऑल्सो अ गुड टॅक्टीक. बट वॉट वॉज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? पळय, ऑपोजिशनाचें काम आसता कट मोशन. म्हणजे आमची तुटी दाखोवन आमी खंय चुकल्या ते दाखोवप. तुम्ही तांचे मोशन कट केलें. रुलिंगांचें आसता की आमचे अचिव्हमेंट्स कितले आसा ते सांगप. टायम कमी आशिल्लो त्या दिसा आनी दे वॉज स्टील द 1 hour which I should have used minimum. आनी एक वर जाय आशिल्लो तुमकां. जाय आशिल्लें सांगपाक बाबा आमी ह्या डिपार्टमेंटांनी विच आर क्रुशियल फॉर द स्टेट तातूंत आमी कितें करतात आनी कितें करपाक जाय. आतां तुमी पर्यटन खातें धरलें, टुरिजम. हांवें म्हणटा आसतना म्हणलें टुरिजम इज अ इकॉनॉमी. पूण तूं टुरिजम पळयता डिपार्टमेंट पळोवं नाका. टुरिजम बरें जातलें जाल्यार आमकां सगळे बाकीचे लेयर डिपार्टमेंट्स नीड टू बी इन ट्यून विथ वॉट टुरिजम एनविसाजेस. PWD म्हणजे रस्ते, उदक, इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे लायट, हेल्थ, बाकीचे सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसात शूड बी इन ट्यून टू मेक टुरिजम सक्सेसफुली मुव्हिंग इन द सेम डिरेक्शन. सो एज अ ओवरऑल थिंग तूं आयकता सगळें टुरिस्ट कमी कितें जालें, खंय कितें जालें, बट देर आर मेनी थिंग्स वीच नीड टू बी एड्रेस्ड. आनी ताज्या खातीर दीस नीडेड टू बी टोल्ड. गोंयकारांकूय कळपाक जाय की वी आर इन अ स्टेज ऑफ कॉम्पिटिशन
आणि ॲट द सेम टाइम वाय वी आर डुईंग थिंग्स. सो आय थिंक तू म्हणटा लांबलें म्हणून भाशण म्हाका दिसता हा लांबलें म्हणून अर्द्या वाटेकून पळयलो 100 मीटर मॅरेथॉन इज मॅरेथॉन. तशें जाल्यार अर्धवट हाफ मॅरेथॉन जालें म्हणटा तुमी. मॅरेथॉन जाल्ली 21 किलोमीटर जाल्ली 21 किलोमीटर भरिल्ले आनी भरिल्ले. बट देन बिकॉज ऑफ दॅट कारण ह्या तुमी तर व्हेरी फायरी जाले सेशन आनी सगळ्यांत चड जाणें तुमचेर टिका केली ते म्हळ्यार तुमचे इश्ट. आता पयलींचे इश्ट काय आतांचे इश्ट काय मुखाल्ले इश्ट म्हाका खबर ना ते म्हळ्यार विजय बाब सरदेसाय. हाव डू यू लुक एट दॅट? इट वॉज क्वायट बिटर समटायम्स, क्वायट कॉम्बेटिव्ह, क्वायट फायरी. मातशें वायट बी दिसलें विजयान जे जे कितें कितें म्हळें ताचें. पयलें म्हणल्यार वी आर कलिग्स. हय. आणि although we have worked together for almost 8 years in the opposition and 2 years in the ruling, पहिले 2 टर्मान बरोबर आता दोघांच्यो वाटो वेगळ्यो आसा. एखादी फाल्यां तो हेवटेन आयलो ते म्हाका खबर ना, पूण आयच्या तारखेन एज अ ऑपोजिशन ही हॅज प्लेड हीज रोल आनी एज अ रुलींग आय हॅव आन्सर्ड सर्टन थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट्स. कितें आसता तुवें तुजी पॉयंट सांगले की ते पॉयंट समजून फुडें घेवप. म्हाका दिसता डिस्कशन बरी जाल्लें आसा, डेलिब्रेशन बरें जाल्लें आसा. Did you feel hurt when he leveled corruption charges against you? It is not hurt. Understanding that particular topic is very important. तू जेन्ना स्वता स्टडी करून ती टॉपिक मांडटा तेन्ना ताजेर हांव डिबेट करूंक शकता. हेडलायन्स करपाक मांडटलो जाल्यार हांव कांयच उलोवंक शकना. सो जेन्ना तूं म्हणटा करप्शन नाल्यार स्कॅम, देर हॅज टू बी समथींग अराउंड इट टू बी स्पोकन अबाउट. आमी जेन्ना उलयतात हांव तुका ते असो म्हणटालो असो इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम जेन्ना आमी आयटीचे टॉपिक आयलो 182 crores म्हणून ताणें ते स्कॅम म्हणलें. सो हांव विचार करपाक लागलो 182 फिगर आयलो खंयच्या नाका काय म्हणून. आतां गव्हर्मेंट्स फ्रॉम 2009 to 2019 worked on one particular platform for which 2 years he was also a part of the same cabinet and same government. 2019च्यान जेन्ना आमी नाशिल्ले ताच्या मागीर हांवूय नाशिल्लो तेन्नाय सरकार टूक सर्टन डिसिजन्स आनी गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअस. ताणें कॅल्क्युलेशन केलां की एक्सटेंशन टायम is scam and the journalist carry in the paper that is it a scam काय. तर तांचे एक आरोप म्हजो कितें आसा, म्हजो एक प्रश्न कितें आसा की अंडरस्टँड टू यू आर फ्री टू टेक इट इफ इट इज देर. पयलो अंडरस्टँड कर कितें. हांव एक दिसान फायबर घालूंक शकना, कनेक्टिविटी काडूंक शकना आनी कनेक्टिविटी घालूंक शकना, स्पेशली वेन इट इज गव्हर्मेंट ऑफिसीस आनी वी आर टॉकिंग अबाउट घर घर फायबर. आज आमी सरकाराचो पयसो वाचोवपाक सेंटराचेर निर्भर रावल्या की ते पयशे घालतले, आमचो 1 रुपया वचचो ना. आता 22 कोटी काय कितले आशिल्ले त्याच तातूंत आमी तांकां सांगता तुमकां फुडलीं 2 वर्सां आमी दिता की 2 वर्सां प्रॅक्टिकली आमी फायबर काय घालूंक पावचे ना. 2-3 वर्सां जायत सेंटरान सुद्दां फायबर घालो 2-3 वर्सां जाय. त्या टायमार डावन जावचें न्हय. त्याच प्रायसान तुका अपग्रेड करपाक लायता आमी इक्विपमेंट्स. फायबर खंय गेला तो घालपाक लायता, सगळें करून घेवपाक लायता सेम प्रायसान प्लस टॅक्स तांकां तांचे भितर हें करपाक लायलो बेर. सो आय एम रिलेटेड टू दॅट अमाउंट वीच आय हॅव टोल्ड देम टू वेअर अँड पुट इट अक्रॉस. ताच्या मागीर रिलेटेड टेक्निकली गजाल ज्यो जातात फायनान्सान कोणें सांगलें की दीस आर ऑल क्रिएटिव्स टू मेक इट लूक व्हेरी स्पायसी इन द हाऊस. दॅट्स ओके, दॅट्स ऑलवेज डिस्कस. आमी ऑपरेशन आसता तेच करताले आशिल्ले. म्हजो पार्ट इज नॉट वॉट वी डिस्कस्ड इन द हाऊस. After we discuss in the house, the narrative which is created needs to be. It is not question of only ITS. I'm giving you an example. Overall. तांची एक जे सारखी म्हाका परत दिसतालें उबरावन जेन्ना उलयताले तेन्ना तांकां एक मातशें काळजां खंय तरी दुखिल्ल्या भशेन जातालें की रोहन आमचे बरोबर आसतना जे करतालो तेच आमी आतां करतात. तो त्या वटेच्यान गेला तर उलटेच करता म्हणून हो जो तांचें दुख्ख आशिल्लें ह्या दुख्खाक तुमी कशी जाप दितात? Now, let us discuss on the issue. आमचे relation as colleagues and friends is outside the assembly. कोण politically, कोण फॉर एक्झाम्पल रोड शोज आणि एक्सपोजर म्हणपाले की रोहन बाब हांगा सारखी टीका करतालो आमचे बरोबर or he was the person who used to expose this. Now he is going on that side and he is doing the same thing. So what is the difference between then and now? देवादयेन त्या हातून हांव फॅमिलीक घेवन भोंवता म्हणटा तो प्रश्न येवना. कित्याक ह्या सगळ्या टुरांनी we ensured I must have gone 3 or 4 times. पण इम्पॉर्टंट आसा जेन्ना आमचे लोक वता ऑफिशियल्स कित्याक वता प्रश्न कितें आसता आनी जेन्ना म्हज्या सारकेल्याच मनशान काडिल्लो आसता हो प्रश्न हे जंकेट्स विथ हिम आय थिंक वी आर मॅच्युअर्ड इनफ टू अंडरस्टँड हाव टू हँडल इट. आनी ताच्या खातीर ती जबाबदारीन जाप दिवप हे म्हजें काम आशिल्लें. आतां पीपल लव ऑपोजिशन. इट इज हाव इट इज. पीपल वील नेवर लव द ट्रेजरी ऑर द गव्हर्मेंट. They always like to see when hear what is spicy, when that connects to them, and that is how it is. You have to take it. But as long as you are clear in the things that you do,
जाल्यार यू आर एक्चुअली आन्सरींग देम इन द मॅनर वीच दे नीड टू बी हर्ड. आतां तातले खरे टेक्निकली कोण कितले घेवंक सोदता. आतां इमर्जिंग मार्केट्स म्हणटकर थोड्या तेंपांनी जेन्ना आमकां हें दिश्टी पडटले चेंजीस तेन्ना हो प्रश्न ऑटोमॅटीक सुटाव जातलो. त्या टायमार एखादी एक्सप्लेनेशन दिवपाची गरज आसची ना. डेटा आमचे कडेन नाशिल्लो टू कनेक्ट. आज आमी सेंटरा कडेन बसून डेटा एनालिटिक्स करपाक वी हॅव टेकन अ एजन्सी ऑन बोर्ड. येता त्या वर्सान डेटाय मेळटलो. सी द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन डेटा एंड वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट वी आर इन अ स्टीफ कॉम्पिटिशन. गोंय पयलीं भशेन प्रिफर्ड दवरप जाल्यार आमकां स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुवमेंट खूब करपाक जाय. आनी तेन्ना समज आमी स्पेंड करता. तुका सादें उदाहरण दिता. उत्तराखंडाचे 5 कोटीचो बजेट went to 3,000 crores. They understood the positivity of spending on tourism. That is income. 2,000 कोटी मिनिमम GST रेव्हन्यू जो आम्ही टुरिझम घेता, इंडस्ट्री घेता आणि एम्प्लॉयमेंट तयार करता जाल्यार यू आर कॉन्ट्रिब्युटींग अँड ओवरऑल 10,000 वयर इन रिसिप्ट्स जाल्यार दिस इज अ इकॉनॉमी विच यू नीड टू सपोर्ट. And in tourism is a place where you need to spend to get more people coming here. You are saying look at that as an investment. It has to be an investment. It has to be an investment rightly. It cannot be a family tour or a fam tour where you go and just do some things. We have transited MOU with MasterCard, MOU with all OTA platforms, MOU with things which have never been done in the past. So these are transiting things. आणि हे लेसन दिश्टी पडटले. पूण कितें जाता ऑपोजिशन आशिल्लो एखादी हांव हे प्रश्न विचारतलो आशिल्लो ते सारखे आसा. पूण इन हिंडसायट म्हणजे म्हाका तकलेन आय एम क्लियर दॅट द प्लॅन वीच वी आर वर्किंग इन ट्यून विथ आवर चीफ मिनिस्टर की पर्यटन फुडें कशें जाय. तुम्ही रिजनरेटिव्ह टुरिझम, गोवा बियॉन्ड बीचीस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्लियर अबाउट युअर कॉन्सेप्ट, ऑल विजन डॉक्युमेंट थॉट्स वीच हॅव टू ट्रान्सिट. आणि ताच्या खातीर आमकां हे थोड्यो गजाली करच्यो. टुरिझम मिनिस्टर जाल्ले तेन्ना आमी हेडोन केल्लो आनी आमी तेन्ना सांगिल्लें की खूब वर्सांनी आमकां एक असो टुरिझम मिनिस्टर मेळ्ळा जाका हे कॉन्सेप्ट कळटात म्हणून. आज तुम्ही ते सांगतात की त्या कॉन्सेप्टाचे तुम्ही काम हे आयकुपाकच बरें दिसता. कारण आमकां ज्या तरेचे टुरिझमाचे मिनिस्टर हाजे पयलीं मेळ्ळ्यात न्ही कच्च जातालें. आज कच्च तरी जायना. दुसरी गजाल तुम्ही म्हळ्ळें की पीपल लव ओपोजिशन. पीपल लव ओपोजिशन हे जालें बट देर इज समथींग दॅट पीपल लव मोर अँड दॅट इज ओपोजिशन इन रुलींग. रुलिंगा भितर रावन जो मनीस ओपोजिशनाचें काम करता तो लोकांक आनीक चड आवडटा. एक गजाल जी तुमच्या बाबतीत प्रचंड गाजली या सेशनाच्या टायमार ती तुमची फेमस कॅबिनेट मिटींग. ज्या कॅबिनेट मिटिंगा उपरांत सरकारान 4 बिल्स विड्रॉ केली अनप्रेसिडेंटेड. जनरली बिल्स सरकार अशी पहिलीच डिसिजन घेता की विड्रॉ करप किंवा घालना म्हणून आमी मांडून विड्रॉ करप इज व्हेरी व्हेरी अनप्रेसिडेंटेड. आनीक आमी पत्रकार आमकां मातशे खबर काडत भोंवपाची संवय आसा. आमकां कळ्ळें की त्या घटनेचे शिल्पकार तुम्ही म्हणून. शिल्पकार म्हणजे तुम्ही सुरवात केली की हे गोंया खातीर बरें न्ही आणि जरी आपूण ह्या सरकारान असलो मंत्रिमंडळान असलो आय नीड टू टेक अ पोजिशन. व्हाय? पळय आमी 33 जाण आसा, 33 आणि 7 इन द ऑपोजिशन. एक ल्हान फामील 7 जाणांची आणि 33 जाणांची व्हडली फामील म्हणजे पयलीं तेंपान जॉयंट फॅमिली आसताले पळय तशी व्हडली जॉयंट फॅमिली. जितली फॅमिली व्हडली तितले इश्यूज आसतले. पयलीं नासताले. आमचे जाणटे बी म्हणटकर ते घरांनी इश्यूज आसताले. घरा भितर सेटल करताले. सो घरा भितर उलयल्ली गजाल घरान उरपाक जाय. डिस्कशन जावं, डेलिब्रेशन जावं. इट इज अ हेल्थी डिस्कशन. दॅट इज वाय जॉयंट फॅमिलीज इज टू प्रॉस्पर मोर. आमची धाकटी एकूच 7 जाणांची फामील न्हय, 33 जाणांची. सो 33 जाणांच्या फॅमिलीन कोण उलयलो ना, हाऊ यू टेक इट कन्स्ट्रक्टिवली 33 जाण बसून डिसायड करताले न्ही कितें बरें कितें वायट. डिसिजन्स आर टेकन बाय द कोर कमिटी, डिसिजन्स आर टेकन बाय द पार्टी और डिसिजन्स आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर. पूण फाल्यां कसली गजाल आयली जाल्यार आपलो विचार मांडप ते सगळे जाण आपापले करतात. तातूंत हें कांय ना. बिगर द फॅमिली मेनी इश्यूज अरायज एंड वी नीड टू डिस्कस दॅट. दॅट्स इट. बट इट केम फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ प्रिन्सिपल नॉट पावर्स तसो. पळय तुका कितें म्हणलें जॉयंट फॅमिली तुम्ही फक्त म्हाका राजांगणाची घरां इतलेंच म्हणला बाकी सगळे जॉयंट फॅमिली एक्सप्लेन केली. जॉयंट फॅमिलीन एकूच मुखेली आसता. हय तसो आमचो मुख्यमंत्री मुखेली. आमी सगळे बाकीची भावंडां सगळी जी आसतात ती व्हडल्या घरांत तशी भावंडां ती भाव उलयतात, भाव भयणी उलयतात, तातूंत चर्चा आसता, झगडी आसता. एंड ऑफ द डे इट कम्स बॅक टू अ गुड सोल्युशन. दॅट इज वाय पयलीं तुमी पळयलें धंदे सुद्दां एक भाव एक भयण एक सांबाळटाली आनी इट इज टू प्रॉस्पर. So a government can prosper when you have discussions, deliberations,
some things taken back, some things forward looking, and then come with a tangible solution which is good for everybody. सो तशें जातात न्ही ते, तशें जाता ते आमच्या खातीर जाता अशें न्ही ते, कितें जावंक केन्ना पोझिशन घेवची पडटा. In my life I've always worked on my own principles. I have not compromised आज पर्यंत. आणि ताज्या खातीर जे व्हॅल्यूज आमच्या बापायन दिल्या, आवयन दिल्या, तेच आमचे संस्कार म्हणून आमी मांडीत आमी फुडें वतात. आमकां गिरेस्तकाय काय अशी हाडून दिल्ली ना or something like that. And we don't expect also. And we don't have that greed for it. The thing is, आज तुका आयल्ली गजाल पडटा तो पडटा. ऑपोजिशनान असो, रुलिंगान असो. आज सुद्धा म्हाका थोडे विशय पटना. मुख्यमंत्री कडेन 1 to 1 हांव थोडे मांडटा की बाबा हे पटना. गोंया खातीर जावं, मतदारसंघा खातीर जावं, कसलेय विशय जावं, तूं समज मांडना जाल्यार यू आर अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल. फाल्यां यू शुड ऑलवेज फील दॅट यू हॅव केप्ट युअर अकाउंटेबिलिटी विच आय हॅव डन एज अ इंडिपेंडंट एज अ पार्ट ऑफ द पार्टी. अँड दिस इज वॉट आय डू. पार्टीच्या अध्यक्षाकडे म्हणत, आमच्या मुख्यमंत्र्याकडे म्हणत, नाजाल्यार आमी एज फॅमिली सगळे कोण मंत्री आमदार आसता आमी उलोवप. हांवें प्रश्न कित्याक विचारलो, खूब जाण ह्यो गजाली करनात. जनरली ते करपाचे असतात, तुमी जशें म्हणटा तशें, पण खूब जाणांक विसर पडला की हें करपाचें आसता म्हणून. म्हाका मनोहरभाईची याद जाता. हांव सदांच चडसो ऑपोजिशनाक 2 years which I had, so we always had a love and hate relation म्हणटा अशें. So the last part was a lot of love. He gave me a lot of guidance and actually was giving me a lot of insight, a lot of mentoring was happening. So तेन्ना म्हाका तो सदांच सांगप, थोड्या कडेन तुजो सदांच नो कॉम्प्रोमाइज फॉर्म्युला. थोड्या कडेन विशय समजून घे आनी तुजो विशय मांडप हो खूब म्हत्वाचो. असेंब्ली ऑपोजिशन असताना जेन्ना आय वॉज कन्स्ट्रक्टिवली क्रिटिसायझिंग द गव्हर्नमेंट, खुबशे आमदार जे रुलिंगाचे आसताले ते ताजे कडेन टिका करप. तूं ताजी कामां करता कित्याक? तो मंत्र्याची मारता, मंत्र्याचे प्रश्न विचारता, आतां तूं ताजी कामां करता काय म्हणून. तर हांवें तेन्ना तांचे विचारिल्लें, प्रश्न विचारपाचें काय ना. दॅट वन लायन ही टोल्ड मी दॅट डे, तूं आमदार जाला जाल्यार तुजें काम असेंब्लीन आसता मेन, आनी प्रश्न विचारप हें तुजें कर्तव्य आसता. ताच्या खातीर आनी काय कोण काय लागना म्हणटा टायमार तूं आपल्याकूच ताजेर कोणी दूख धरून रावपा जायना ना. अँड वॉट हॅपन्स इन द हाऊस रिमेन्स इन द हाऊस. इट इज नॉट अ पर्सनल अटॅक. सो आमी समज चर्चा करता ते खूब कमी लोकांक तो स्वभाव आसा हेच्या सारकें. हांव म्हणना की वी आर समबडी बीग. आमी आमच्या सारकेन आमचे पांय जमनीर आसात आनी वी लर्न आउट ऑफ आवर मिस्टेक्स. पूण हांव तुजे कडेन विशय असेंब्लीन घेतलो, तो विशय हांव थंय थांबयता. तो भायर येवपाक जायना. तुम्ही म्हळे आज 33 सणाचे व्हडले घर म्हळें. हांवें म्हणटा की तुमी फक्त आमचे राजांगणाचे घर इतलेंच म्हणला, नाल्यार म्हाका सामकी जॉयंट फॅमिली एक्सप्लेन केली म्हण. आज तुमचे अनेक जे मेंबर आसात ह्या 33तले, मायकल बाब लोबो, तांकां हांवें पयर इंट्रोड्यूस केले आमच्या प्रोग्रामाचेर बीजेपी MLA विथ एन इंडिपेंडंट चार्ज म्हणून, आनी ते ह्या सेशना भितर वागल्यातूय तशे. तांणी आज म्हळें की वी आर 33 बट ऑल इज नॉट वेल म्हणून. वॉट डू यू मेक ऑफ दॅट? ईच MLA हॅज हिज ओन थॉट. तो म्हज्या भशेनूच वोकल. तो मंत्री नाशिल्ल्यान ही कॅन बी मोर वोकल. हियर इट इज कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी म्हाका तरी दिसता 33 जाणां रुलिंगान कोणाकूय कसलोय विशय आसो, मायकल जावं हांव जावं, विशय मांडपाचो एक प्लॅटफॉर्म आसता. जेन्ना आमी तो प्लॅटफॉर्म इज विदीन द चीफ मिनिस्टर एंड विदीन द पार्टी प्रेसिडेंट, दॅट इज द रायट वे ऑफ डुईंग थिंग्स. देन इट इज टू एवरी इंडिविज्युअल जो विशय भायर मांडूंक सोदता, भितर मांडूंक सोदता. म्हाका दिसता इफ ऑल इज नॉट वेल जाल्यार खंय कितें करपाक जाय. मायकल इज अ सिनियर पॉलिटिशियन, तोय म्हजे भशेन 3 टर्म 3rd टर्म. सो ताणें विशय मुख्यमंत्र्या कडेन आनी अध्यक्षा कडेन उलोवन सॉर्ट आउट करपाक जाय. कितें तें हांव नकळो, बट सिन्स यू जस्ट आस्क्ड मी, आय वूड आय एम सेइंग is it right that all is not well? I don't know in what sense he said it. or तुम्ही all is well म्हणतात. हांव तुका सांगलें न्ही, 33 जाणां आसतना जॉयंट फॅमिली जितली व्हडली तितली जबाबदारी चड, आनी मुखेल्याचेर तरी आनी जबाबदारी चड. चीफ मिनिस्टर definitely has a responsibility of 33 in the family, 32 plus he, vis-a-vis 7 in the family other side. So 7 जणांची फॅमिली कोण कितें करता आनी कितें करता 7 जाणां भितर ते वयर सकयल जाता कितें दिश्टी पडटा न्ही तें. तशें तूं म्हाका आज समज विचारता तर आज मुख्यमंत्र्यान एक बरो डायलॉग मारलो थंय, लिडर ऑपोजिशन कितले जाण काय म्हणून. सगळेच जाण वन अबाव द अदर जावंक सोदतात काय म्हणून. सो इफ यू आस्क मी वेदर ऑल इज वेल दॅट सायड कॅन बी सीन इन दीस डेज. कितें चल्लां तें, कोण खंय भोंवता, कोण कितें करता, कॅन ऑल्सो बी सीन. सो एज अ मॅटर ऑफ पॉलिटिक्स 33चे आमी उलोवया आनी ते मुख्यमंत्र्यान नाल्यार प्रदेश अध्यक्षान ती कितें आसा ती जाणीव घेवन मायकलाक बसून समजून कितें तें सॉर्ट आउट करपाक जाय. म्हाका खबर ना, बट इफ यू आस्क मी वी आर ट्रायंग टू डू आवर बेस्ट टू मीट अप विथ पीपल्स एक्सपेक्टेशन्स. तुम्ही म्हळ्या की ओपोजिशन लिडर कितली आसा का म्हणून मुख्यमंत्र्यान प्रश्न विचारलो, त्या वटच्यान ते विचारताले की चीफ मिनिस्टर कितले आसात का म्हणून. सो
हो जो विचित्र राजकीय परिस्थिती न्ही. तुमचेर जर टिका जाली तुमच्या टुरिझम बिलाक लागून जे तुम्ही आज पब्लीक डोमेना भितर दवरले. बिकॉज इट केम इन द असेंब्ली ऑल्सो. तुम्ही उबो रावन सांगले बी की जे बिल असेंब्ली मुखार ना ताची चर्चा नाका म्हणून. तरी आसतना कसो तरी तो विशय हाडलो असेंब्ली भितर. आज तुम्ही गोंयची जनते मुखार आसात. What is the future of this bill? Or right now you are saying that let's hold back because of what is happening around? तुवें 2-3 भाग एकूच प्रश्नान म्हाका विचारले. तशें सद्या म्हाका ती असेंब्लीची संवय जाल्या मातशी. सो लास्ट भागूत तुका रिप्लाय पयलो. टुरिझम बिल जे आसा जे पॉलिटिकली कोण मोटिवेट जाल्ले ऑर इन्स्टिगेट जाल्ले ते उलोवन गेले. ज्यांनी बिल वाचलेत ना तांणी ताचेर चर्चा केली. बिलाचो सारांश सादो. जितली फाटली बिलां आसा ती आतां येवप आनी 1982च्यान 2024 पर्यंत जे आमकां जाय तुमी आतां सादी गजाल समज म्हणले हांवें टुरिझम इज इवॉल्ड इन गोवा बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्ट. सो तुवें म्हाका फाल्यां म्हणलें ते इलिगल कसलें रिपोर्टिंग चल्लां. आय कॅनॉट एक्ट बिकॉज इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट. देन वी हॅव रिस्ट्रिक्शन्स ऑन द एक्ट. सो वी नीडेड टू रिस्ट्रक्चर इट एंड दॅट इज वॉट हॅज हॅपन्ड. सगळ्यां कडेन स्टेक होल्डर्सां कडेन उलयल्लें आनी जेन्ना आमी हो हाडला इट इज अ व्हेरी तांकां पयलीं दिसलें ऑपोजिशनाक दिसलें आमी कॅबिनेट केली. सो दे केम विथ डिफरंट थॉट्स. वी मूड विथ अ व्हेरी क्लियर अप्रोच कॉल्ड एज प्री लेजिस्लेटिव्ह अप्रोच विच हॅज बीन एडॉप्टेड इन द सेंटर फ्रॉम 2014. म्हणजे बिल डायरेक्ट कॅबिनेटाक हाडप ना. खंयची मेन बिल पब्लीक ओरिएंटेड आसा ती पब्लिका कडेन दाखोवप. हांवें तें हाडून पब्लिका कडेन दवरलें. वी टूक व्ह्यूज. तांणी सांगलो शॉर्ट टायम. आमी म्हणलें वाडोवया टायम. सो मुख्यमंत्र्यान हांवें म्हणलें की बिल येवपूच जाय अस्तित्वात. हरी घाई कांय ना. बट इट विल टेक केअर ऑफ द टुरिझम इंडस्ट्री इन द लॉंग रन. सो ताज्या खातीर जाय जाल्यार लोकांचे विचार आनी घेवया. तांचे कडेन मिटींग जावं फुडल्या असेंब्लीन हाडया. बट लेट अस टेक इट एट अ टायम. लेट अस नॉट हरी अप ऑन दिस इश्यूज एंड वी एग्री टू इट. सो टुरिझम बिल येवप ही काळाची गरज. तुम्ही म्हणटात यू आर फर्म ऑन ब्रिंगिंग द बिल. यू आर फ्लेक्सिबल ऑन मॉडेलिटीज. We are totally flexible because end of the day the tourism bill should take care of the stakeholders and mainly आता illegal touting सारकेले म्हणतात पळय ते तू भरतलो ते आमचे कडेन ऍक्ट ना दात ना. वी नीड टू ऍक्ट व्हेरी रिगरसली. गोंयचें नांव वाट लागता आनी सगळे आज गोवा TTA जी बाकीचे जे स्टेक होल्डर्स तांणी आपापले विचार दिले. आमदारां कडेन बैठक बाकीच्यो सगळ्यो उलयतले. ताजे पयलीं आमी पार्टी कडेन उलयतले and we will ensure that in the coming days that bill gets a proper shape. So if somebody has misunderstood, we have enough time to make them understand why the bill is necessary in the interest of Goa tourism. एक गजाल जी आसा तुमी जी खूब बरी गजाल सांगली की प्री लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टेशन प्रोसेस. तुम्ही लोकांची सुचोवणी घेतात या जे तुम्ही सांगले आपण फ्लेक्सिबल आसा म्हणून. एक गजाल तुमकां दिसता की लेजिस्लेटिव्ह थिंकिंग आमच्या राज्या भितरच कमी जालां. म्हळ्यार हांव त्या दीस आलेश बाब सिकेर आशिल्ले तांकांय म्हण की कांय बिल्स जेन्ना हावसा भितर येतात ती रिफायंड येवपाक जाय. ती आज आमकां रिफायंड आयिल्ली दिसनात. आनी आज आमी असेंब्लीचे फाटभुंयेर विचारतात कारण कायदो हो परमनंट आसता. तो परत परत वचून ताका ट्विकिंग करप किंवा ते अमेंड करप इज नॉट द रायट थिंग. म्हणून तातूंत भितर खूब थॉट प्रोसेस वचपाक जाय. एज अ लेजिस्लेटर एज अ मिनिस्टर एक गजाल तुमकां जाणीव जाता की कायदे करप जो सिरियसनेस आशिल्लो आनी जो एक डेप्थ जाय आशिल्ली ती आज कमी जाल्या. आमचे एक्चुअली काम असताच कायदो करप. नाल्यार कायद्याची दुरुस्ती हाडप. अमेंडमेंट्स टू द एक्ट विच हॅव बीन इन द पास्ट. तू म्हणटा तें तुका आय वूड गिव यू 100% ऑन इट की टुडे वी नीड अ टोटल टर्न अराउंड इन आवर लॉ डिपार्टमेंट which needs to understand the sanctity of putting bills in the house. Legislative approach घेतकर आम्ही बिल हाडप आनी ते बेसिकली आज कशें आसा टोटल एक एडवोकेट आसा तो कोर्टान झगडिल्ल्या भशेन ही विल आस्क यू क्वेश्चन्स. वी आर नॉट एडवोकेट्स. पयर त्याला बिला वेळार हांवें सांगलें दोतोर म्हणलें यू आर अ व्हेरी सिनियर एक्स एजी अ व्हेरी सिनियर लॉयर. सो लेट मी नॉट आर्ग्यू विथ यू ऑन अ टेक्निकलिटीज. लेट अस आर्ग्यू ऑन द इंटेंट. इंटेंट खंय चेंज दिसता तुका प्रोविजन दिसता म्हाका विचार. तू एज एन ऑर एन रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड कितें आसा पळय ते तातूंत हांव तुका उलोवंक शकना. ते काम आसता ब्युरोक्रेसीचें काम न्ही. ते काम आसता डिपार्टमेंटाचें ब्युरोक्रेसीचें करपाक. आनी हो विशय ह्या फाटी असेंब्लीन एक्सपोज जाला की जातूंतल्यान बिलां कुड हॅव बीन मच बेटर ड्राफ्टेड देन द वे द बिल्स केम इन द हाऊस. की बारीक आतां एक सिनियर मिनिस्टर लायक सुभाष शिरोडकर आन्सरिंग टू वन बिल इज आस्क टिपोग्राफिकल थिंग्स. टायपोग्राफिकल कितें आसा तें. Don't expect a minister or somebody to. No, I'm not holding minister responsible, but there should not be typographical error. मुख्यमंत्र्याक तेच म्हणलें हांवें, you should fix responsibilities on such errant officers
हू मेक कित्याक तें केन्ना दिश्टी पडना. आमी उत्तर दिता. आतां पोटोल काडपाचें काम कोणाचें? त्या मनशाक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. झाडां सायडीक आसता नाल्यार गटर तुवें क्लीन करूना नाल्यार बाकीचे इश्यूज जाल्ले आसता, उदकाची पायपलायन फुटल्या, हे इच डिपार्टमेंटाचें काम आसता. मनशाक आज कितें संवय जाल्या की फोन घेतलो आनी आमदाराक मारलो, ही उदक फुटल्या, थंय सगळी रान जालां, काळां. आमदार करता हें काम, पूण काम कोणाचें? सो इट इज टायम दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फिक्स्ड. रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नीड्स टू बी फिक्स्ड ऑन एरंट ऑफिसर्स. कित्याक आज जे गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर आसात, ऑल्दो बीइंग अ पार्ट ऑफ दीस, आय हॅव बीन वोकल ऑन दीस ऑल्सो, की जंय करपाक जाय थंय करपाक जाय. आतां फायनान्स डिपार्टमेंट वाला लास्ट टायम सांगलें तुमकां, तांकां कळपाक जाय आमी कितें करता कित्याक वेन वी वर्क विदीन द बजेट. सो देर आर थिंग्स वीच आर चॅलेंजीस एंड इट इज कंटिन्युअस. हांव पळयलां न्ही, दुसरो न्ही, सगळ्यांचे चॅलेंजीस असतात. तुम्ही ते म्हणटा पळय, ह्या असेंब्ली आमी हेंय पळयलें की मुख्यमंत्र्यान स्वता उबो रावन सांगलें की आपूण स्ट्रे कॅटल आनी हाची पॉलिसी हाडटा, when that policy is already existent आणि ब्युरोक्रेटिक गॅलरींतल्यान एकट्यान येवन सांगलें ना की बाबा हें अशें म्हणून. सो ही परिस्थिती आहा. माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. वॉज ऑफ ही जी परिस्थिती आमकां दिसता, वॉज दॅट द रिझन यू फेल्ट वेन यू आर ड्राफ्टिंग द बिल यू शुड एंगेज इन आउटसाइड एजन्सी, की आपल्याक हांगा जाय तितले फॉर्डर मेळची ना? ड्राफ्टिंग, हांव सादो प्रश्न तुका विचारता. हय, आशिल्ली बिलां तुटी करपाक जेन्ना कॉम्पिटन्सी नासता एक डिपार्टमेंटाक, तेन्ना नवें बिल तयार करप बाय टॉकिंग एंड अंडरस्टँडिंग वॉट इज हॅपनिंग इन द कंट्री, वॉट आर द डिफरंट प्रॅक्टिसीस, एडॉप्ट इट करप जाता. आज सेंटर गव्हर्मेंटान सुद्दां निक्सी मॉडेल म्हणून एक आसा, तो यू आर फ्री टू टेक कन्सल्टन्स एज अ प्रिस्क्रायब रेट. तांची रेट थारायल्ली आसा. KPMG जावं PWC कित्याक घेता आमी? कित्याक दे इज अ सर्टन कॉम्पिटन्सी प्रॉब्लम एट वेरियस लेवल्स, नॉट ओनली गोवा पर से, एवरी स्टेट हॅज इट. नालसर इज अ युनिव्हर्सिटी विच वॉज ऑन लॉ एक्सपर्टीज, सो तो रिपोर्ट घेवप आणि लॉ डिपार्टमेंटान तो वेट. but it stemmed out of your lack of confidence in the bureaucracy, right? It is not stemmed out of a level of confidence. It is the confidence I have to make a speedy report which I need to do within that time frame to envisage the vision. आमकां 5 वर्सां आसता. तुम्ही हांव म्हणटा पण बरे सारखे व्हडले शब्द वापरून म्हणटा. मनोहरबाईन एकदा म्हाका सांगिल्लें, there are 2 departments in the government which need to be actually pushed, नाल्यार they are dormant म्हणून. So one of them is the department you just spoke about. So unless there is a real driven, आज कशें आसा, quality lawyers मेळप, quality staff मेळप, in that department also is a challenge to the government. So you corporates पयली lawyers घेना आशिल्ले, आज corporates also are taking lawyers on board. So ताच्या खातीर dynamics of understanding the Goa law, which is different from the rest of the country, needs to have proper law making people. म्हाका लास्ट प्रश्न विचारलो, हो म्हाका दिसता सगळे जाण विचारतले, बिकॉज मुखार परवरेचो आमदार बसला. डायव्हर्शनाची ट्रायल सुरू जाल्या. सो कसली गजालीक आमी तयार रावपाचे आतां? मातशी वयर सकयल जावन विचारता. सगळ्या डेव्हलपमेंटाक थोडे त्रास जातात. हय, अटल सेतू वेळा वच जाल्लो, हांव तेन्ना ऑपोजिशनान, बट आय स्टूड स्ट्रॉंग सेइंग दॅट वी हॅव टू डू इट. सोल्युशन आज मेळ्ळें आमकां. आज जे डेव्हलपमेंट जाता, वीच इज अ फ्लायओव्हर, इज जस्ट बिकॉज ऑफ डबल इंजीन सरकार, जे आमचे पयले मनोहरबाईन आनी आतां डॉक्टर प्रमोद सावंतान प्रयत्न केल्लो. ताच्या खातीर तुम्ही डबल इंजिनाचे, हां म्हणजे गाडयेच्या इंजिनाची विचारता. पूर्ण फ्लायओव्हर जावप ही काळाची गरज. जाता आसतना आज तांणी तो करता आसतना, आज म्हाका दिसता आज सोमार, टुडे दे हॅव जस्ट टेकन ऑन ट्रायल बेसिस, दे आर अंडरस्टँडिंग ट्रॅफिक अँड दे आर रेडी टू फ्लेक्स एंड सी हाऊ इट इज. एक म्हणल्यार आमी जे आमचे मांडले, आमच्या लोकांक त्रास जावंक जायना, ऑर मिनिमल डिस्टर्बन्स जावंक जाय, जे आमचे परवरीचे रहवासी आसा. एट द सेम टायम मॅनेज द ट्रॅफिक. So they are trying everything which is possible and they have taken in patches. तांणी सांगोळडेच्यान मॅजेस्टीक पर्यंत घेवना, तांणी तो धाकटो पॅच घेतला 3 बिल्डिंगी कडेन पळोवपाक स्टार्ट करपाक, आनी सांगोळडा तेवटेन सकयल घेतला, मदलो स्ट्रेच दवरला. द बिगस्ट चॅलेंज इज वेन वर्क स्टार्ट्स बिटवीन कोकेरो टू सांगोळडा जंक्शन. सो एवरीथिंग वीच स्टार्ट्स, ताच्या खातीर नवे रोड्स ओपन करप, बाकीचे सगळो प्लॅन दिल्लो आसा. आणि हांवें मुख्यमंत्री एकूच सांगलां की येता तशें आमकां इम्प्रुवमेंट्स करीत रावचें पडटलें एंड वी वील हॅव टू अंडरस्टँड. आतां वी हॅव टोल्ड देम टू मेनली इश्यू नोटिफिकेशन की बांदा कडल्यान ट्रॅफिक डायरेक्ट डायवर्ट कर, हांगा हेवी ट्रॅफिक येवपूच. हें समज जालें 30% ट्रॅफिक कमी जाता, कित्याक ट्रेलर व्हडले ट्रक सगळें कमी जाता. सो अश्यो करून करून आमकां त्यो तातूंतल्यान काडची पडटली. आतां हो टायम तांणी 4 म्हयन्याचो दिला. 4 म्हयन्यान दे वील कंप्लीट दीस स्पॅन एंड गेट आउट. So before season which we are ready with this particular span with the pillars coming up, then we had sorted on one particular stretch. हे challenges येतले आणि म्हाका दिसता जशे challenges येता आणि पॉप्युलेशन गाडयांचे वाडटा, एक डिपार्टमेंटान आपले काम बरें केलें जाल्यार जबाबदारीन काम बरें जाता.
कलेक्टिव्ह म्हाका म्हणजे बिकॉज यू आर दी MLA आय थिंक सगळ्यांची Problem- एकच साधी एक्सपेक्टेशन आहा की वी शुड टेक द लर्निंग्स ऑफ जुवारी अँड अटल सेतू अँड नॉट कमिट द सेम मिस्टेक्स. मेन कन्सर्न दॅट इज बेसिक. मेन कन्सर्न कितें आसा की सर्वसामान्य मनीस जो डेली ऑफिसान वता बाय गाडी बायक ऑर बाय मास ट्रान्सपोर्ट, स्कुलाची भुरगीं आसा जी त्या टायमार वता आनी दनपारां येता, हांचे कशें लॉजिस्टिक्स जातले ही पळोवपाची गरज आसा. And that time will tell us how things are working, and we will. I am also involving myself की we need to continuously improvise. पण आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे मुद्दाम मीटिंग मागवून घेतली की each department there was no inter department सेम आम्ही जे ब्युरोक्रेसी उलयता तेच. ट्रॅफिक आपले काम करता, PWD आपले खबर ना, सो ते असं एक बोर्ड हाडून आम्ही एक एक केले. सो आयच्यान तांणी सुरूची केला. लेट अस वॉच. वी नीड डेव्हलपमेंट एट द सेम टाइम वी नीड मिनिमम हिंट्रन्स टू द पीपल. पहिले असं खंयची व्यवस्था चेंज झाली डेफिनेटली पासियस लोक काडटातय बी असं, आणि आमच्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा कितें बरें कितें वायट तें, आनी आय थिंक दॅट विल गो अ लॉंग वे फॉर इट. वेळ सारको आपला इतल्याचेर थांबता. तुम्ही दिल्ली गेल्यान पळय चुकले. सो आज ही जाले आणि परत मनमेकळेपणान उलयले. कांय गजाली तुम्ही म्हाका मातशें राजांगणा बी व्हरून हाडलो, पण तरी आसतना तुम्ही जे सांगपाक जाय ते सांगले. अशें हांव धरून चलता आणि थांबता. प्लेजर टॉकिंग टू यू.